बाल शिक्षण भत्तो स्किमी सकयल दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांक दिल्लो शिक्षण भत्तो वाशील करपाविशीं पणजे महापालिकेचो आदेश हायकोर्टान मनीसपणाच्या नजरेन रद्द केला। दिव्यांग विद्यार्थ्यांक थाकाय गोंय लेखापालाच्या निर्देशा प्रमाण महापालिकेन पालकांक 48,000ची परतफेड करूंक सांगिल्ली। आदेशाक पालकांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें। याचिकादार पणजी महानगरपालिकेत यूडीसी म्हण काम करता। तिजो पूत दिव्यांग आसून ताका सेरेब्रल पाल्सिस हे कायम स्वरूपी दिव्यांगत्व आसा। गोंय वैजकी महाविद्यालयान हे विशीं 13 एप्रिल 2006 दिसा वैजकी प्रमाणपत्र लेगीत प्रमाणीत केला। बाल शिक्षण भत्तो ही केंद्र सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आखिल्ली येवजण। ह्या येवजणे खाला सरकारी कर्मचाऱ्यांक भुरग्यां खातीर CCS म्हळ्यार शिक्षणीक भत्तो मेळटा। ही येवजण पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत मेळची म्हण महानगरपालिकेन ती आपणायल्ली। याचिकादाराच्या पुतान 2017 वर्साच्या शिक्षणीक वर्सा खातीर बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनात प्रवेश मेळयलो। ते खातीर 67,132 रुपया ट्युशन फी भरिल्ली। उपरांत याचिकादारान 3 ऑक्टोबर 2017 दिसा CEA येवजणे खाला शिक्षण शुल्क रकमे खातीर अर्ज केलो। तिणे ह्या अर्जात सगळे दस्तावेज लेगीत लायिल्ले। 1 नोव्हेंबर 2018 दिसा महानगरपालिकेन तिचो अर्ज मान्य केलो आनी तिका 48,000 रुपया भत्तो मेळ्ळो। मात 14 जुलय 2021 पणजी महानगरपालिकेन मेळिल्लो भत्तो परत करचो असो आदेश जारी केलो। ही येवजण फकत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक म्हळ्यार 12वे मेरेन घेवपाक मेळटा अशें ह्या आदेशात नमूद केल्लें। तिच्या पुताच्या पदव्युत्तर शिक्षणा खातीर ही येवजण घेतिल्ल्यान ही येवजण तिका लागू जायना अशें महानगरपालिकेन बरयल्लें। मात महानगरपालिकेन जारी केल्ले वसुली खातीरचें निवेदन रद्द करून उच्च न्यायालयान CEAच्या येवजणेच्या तरतुदींचेर वरिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यान दिल्लें स्पश्टीकरण सारखें आशिल्लें आनी याचिकादाराक खंयच्याच चुकीच्या म्हायतेचेर वा फटवणूक करून लाव मेळूंक ना अशें निरीक्षण नोंद केलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।